सोबे दिसाचो विशय गोऱ्याब्यांत जाणट्या सोबे मोगाची वागणूक. आमी ल्हान आसले तेन्ना आमच्या आवय बापूयन शेपाय शेमाईन मोगान आमकां वाडयल्यात. बरी देख आमकां दिल्या. बाबार्थाचें देणें तांचे वरवीं आमकां फावो जालां. आयज घोडये तीं जाणटीं जाल्यांत. आयज आमचो कायदो जावन आसा हेच आमच्या आवय बापायंक, आमच्या शेपाय शेमायंक तांणी आमचे सोबे मोगान सेवा केली. हीच सेवा आमी आतां तांचे सोबे आमी करूंक. आमची जाणटीं आमच्याच मोगाची ती. आमी तांचे सोबे आमचो मोग आनी तांचो सांबाळ करूंक आयज किरीत भाशेन पाद्राकल्या फुडें घालून आमी मागुया. मिसाच्या इंतेसांव फॅमिलीच्या इंतेसांवा आनी बोरे बोलाकी पासत बेटयता टोनी एम फेर्नांडीस कुंकोली. सगळीं उबी रावन यादनिकाक येवकार दिवया गीत गावन. Sporak wakana, soliamul shano, e bakayot kora. Ulasani, solve sporak wakana, soliamul shano, e bakayot kora. Solve sporaci, studia kora, anodataci, bukti kora. Suki bakavun kavun itu sora, suntu sania deva muka. Hallelujah, 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 hallelujah. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, सगळ्यांक तुमकां मानयवंत आग्नेलाक संतांचो मान मागूंक आनी ताच्या 94 पुनियाय तिथीचो दीस समारंभूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 6व्या दिसाचो विशय गोराब्यांत जाणट्या सोवे मोगाची वागणूक. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानयवंत आग्नेल गोराब्यांनी क्रिस्ताची आसणी अणभवूंक आमकां नमुनो. आयज आमी खेरीत भाशेन आमच्या घरांत
पिडेस्त आनी जाणटी आसात तांचे पासत मागता. देवान तांकां तांच्या दुखांत आनी कोश्टांनी आदार दिवन आनी तांच्या गोच्च्यांनी तांकां मानान लेखूंक आनी तांची मोगान सेवा करूंक म्हूण मागुया. मिसाचे सुरवातेकूच आमी तर चुकल्या. आमच्या आवय बापायंक जाणट्यांक मोगान आमी तांकां लेखूंक ना. असल्या घडण्याचो उडास करून त्याच दोनया देवा लागीं बोगसणें मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावूं. आमेन. Kakut por, Sumya kakut por, Krista kakut por, Krista, Krista kakut por, Sumya kakut por, Sumya kakut por. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगल्या देण्याचो रोसनार आनी धोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भोगतीन आमकां सदांच संतोश मेळो असो कर. हे आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो दिव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. भुरग्यांनो, हांव सांगता तें आयकात. हांव तुमचो बापूय. हांव सांगता तें तुमी आयकात आनी तुमी सुगूर उरतलीं. कित्याक देवान बापायक आपल्या भुरग्यां वयर पदवी दिल्या आनी भुरग्यांनी आवयचें आयकोपाचो कायदो राखून दवरला. सर्वेस्पोर भुरग्यां उदेशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुताचेर आवयची सत्या गोट करता. जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचें फारीकपण दिता. जो आपली आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक तेवो जमयलोल्या मनशा परी. जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्यां बरोबर संतोश भोगतलो. ताच्या मागण्यांक फळ मेळटलो. जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आंक जियेतलो. जो आपले आवयचें समाधान करता तो सर्वेस्पराची सुमूर्त पाळटा. उतरांनी आनी कोरण्यांनी तुज्या बापायक मान दी आनी ताचे कडल्यान तुका आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर मजबूत करता आनी आवयचो शिराप तांची बुन्याद कोसलायता. तुज्या बापायच्या उदृश्टान दादोशी जावं नाकाय.
तुज्या बापायचें ओदृश्ट तुका भोवमान मेळोयना. तुज्या बापायक तूं कसो मान दिताय ताचे वेल्यान तुका मानसुगी फावो जाता. आनी ओकमान सांपडलोली आवय तिच्या भुरग्यांचें ओदृश्ट. म्हज्या पुता, तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. ताच्या जिवितान ताका दुखोयनाका. तो तकलेन सारको नासत जाल्यार लेगीत ताका मान दी. तूं मजबूत आनी भलायकेन बरो आसाय देखून ताची बेपर्वा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयलोले दयालायेचेर विसर पडचो ना. तुज्या बापायचे म्हातारे पिरायेर ताचो सांबाळ कर. तो गिन्यानान ओस्कोत जायत जाल्यार पर्यंत तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे. तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करिनाका. बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरूंक वेचोना. आपल्या बापायक सोडटा तो देवाची निंदा करता ताचे परस बरो न्हय. आनी आवयक पयस करता ताचे देव शिरोंड धाडटा. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. म्हज्या बापा, तुजी खुशी जावं. जबाब. म्हज्या बापा, तुजी खुशी जावं. म्हाका पोलेतात तितली म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं केबाडां करतात. म्हाका खेंडून तकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पात येवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या बापा, तुजी खुशी जावं. कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निश्ठूर मनशांचें पेडें म्हाका दाट घालता. म्हजे हात आनी पांय ते वित्तात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या बापा, तुजी खुशी जावं. म्हजीं आंगावळीं आपणा भितर वांट्टात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बोल बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या बापा, तुजी खुशी जावं. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Uluja ta somia, tuci za kraj kota, tuci sa znak utra. La leta, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mójma तुका सोम्या. आनी तांकां म्हणलें, आपली चाळ सांबाळचे खातीर देवाची आज्ञा कुशीन काडूंक कितले म्हूण हुशार तुमी. तर मोइजेसान सांगलां,
तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी बापायक वो आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात कोणूय बापायक वो आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजें कोडलें कितेंय तुका उपकारतें तें हांवें कोरबान केलें म्हणचे देवाक भेटयलें. त्या उपरांत आपल्या बापाय वो आवय पासत तुमी ताका कांयच करूंक दिनात. ह्या वरवीं तुमचें मोदें पाळोवन आयिल्ले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात आनी असल्यो जायत्यो वस्तू हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आमची आवय बापूय, जाणटीं जी कोण आमच्या घरांत आसात. आमी तांचे सोबे कसलो आमचो संबंद, कितें आमच्या कार्य जावंक जाय तें आमकां उडास करता. आनी आयच्या दोनूय वाचपाचेर नियाळ करतना म्हाका एक वॉट्सॅप क्लिपींग हाचो उगडास आयलो. आनी क्लिपींग आयची वाचपां आमकां समजूंक आमकां आदार दितात. आनी क्लिपींग अशें, एका जेवणा मेजार एक घोराबो आसा, आवय बापूय आनी तांची 2 ल्हान भुरगीं. आनी तेच बराबर हे मेजार त्या दादल्याचो पाय, भुरग्यांचो शेपाय बसलेलो आसा. आनी तो जेयता जेयता जाणटो म्हणटकूच हातांतलीच बोशी जमनीर पडटा आनी फुट्टा. आनी सून सगळीच तिडकेन भरता, कितल्यो म्हूण बोश्यो तूं फोडटाय. आनी तेन्ना ताचो पुतूय ताका सांगता, पळय कितल्योच बोशी तुवें फोडल्यात. आनी एक दिसा अशेंच तो जाणटो म्हणटकूच सगळें मेज सूज करतालो, सगळें पडटालें सकयल. आनी तेन्ना पत्तून ती वस्तरी म्हणटा, पळय हांवें सगळें मेज साप दवरलेलें, जितले पावट तूं जेवणाक बसताय तितले पावट हें सगळें आमचें सूज करून सोडटाय. आनी तेन्ना ती आपणाच्या घोवाक सांगता, पळय कोणूय तर दुसरी बाराबर येयल्यार आमकां लॉज. आनी ती म्हणटा, पळय कुजनांत कुणशाक एक जागो आसा, थंयसर आमी ताका मेज घालुया. आनी तेच बराबर पूत म्हणटा, कितलींचशी बोश्यो ग्लासीस तुवें फोडल्याय, देखून तुका आतां लाकडाचो ग्लास आनी बोशी करून दिता. आनी तांचीं भुरगीं सगळें पळयतात. आनी अशेंच आतां तो मेजार बसून तांच्या बराबर तो कुणशाक एकलोच बसून केन्ना केन्ना दुकां घडयता आनी सगळें तशेंच पडटा, पूण बशी पडल्यार फुटना ती लाकडाची. एक दीस असोच हो दादलो आपणाच्या वावरार पोत्तून येतकूच आपणाचो पूत एक लाकडाचें कितें आयदण घेवन कितें करता. आनी तेन्ना हो पूत आपणाच्या पायक सांगता, पायन विचारतकूच, बाबा तूं कितें करताय. आनी तेन्ना ह्या पुतान सांगलें, पळय डॅडी, तूं जाणटो जातकूच जे परी तुवें म्हज्या शेपायक केलां तशेंच आदीं फुडेंच बोशी फोडिना जावंक हांव तुका आदीं फुडेंच लाकडाची बोशी आनी लाकडाचो ग्लास करूंक बसलां. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान आपणाचे बापायचे दोळे उक्ते केले. आनी तेच वेळार वचून ताणें आपणाच्या बापायक
त्या ल्हान भुरग्याच्या शेपाईक गोट वेंग मारली आनी बोगसणें मागलें आनी सांगलें आयज तान तूं आमच्या मेजार पोत्तून बसतलोय. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी ल्हान आसल्यो तेन्ना आमी जायते कडेन ग्लासीस बोश्यो फोडल्यात. पूण आमच्या आवयन बापायन केन्नाच आमकां तिडकींक नात, ना म्हणल्यार हे भाशेन लोकडाचे ग्लासीस आनी बोश्यो करून दिवंक नात, कित्याक आमी तांचे आपुरबायेचीं भुरगीं. त्याच बराबर भुरगीं दुयेंत पडटात तेन्ना आवय बापूय सगळींच धास्ती घेतात, रातच्यो देखून फोडटात, कित्याक तांकां हुस्को भुरग्याक कांयच वायट ना जावंक. आनी उपरांत बाबा भयणीनो, जेन्ना हींच जी आमचो इतलो सांबाळ कुयदाद ल्हान आसतना करतात, आमी बाडोसोर शिकोण दिवन सगलें, जायते फावटी गरबांनी परतेंच घडटा. आयची वाचपाक काय बरी आमकां उगडास करता. जो कोण आवय बापायक मानान लेखता तो सुभागी. पाप साहेब अशें म्हणटा, आवर एल्डरली पेरंट्स आर गिफ्ट्स एंड ट्रेजर. ती आमकां दाणां आनी ग्रेस्कायो. To those who care for those who cared for us is one of the highest honors. तर आयज किरीत भाशेन जेन्ना आमी ह्या दिसांनी गोरेब्या विशीं नियाळ केला आनी आमचो मुख्य विशय जावन आसा क्रिस्ताचें आसणें आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक. आनी ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आमी तर क्रिस्ताचें आसणें आमच्या जिवितांत घेवन आमी अणभवलीं जाल्यार जीं कोण आमच्या गोराब्यांत जियेतात, जाणी आमच्या पासत कितले कोस त्रास काडल्यात, जाल्यार तांकां आमी जायते फावटी जाणट्यांच्या घरांत वो एकसुरी कित्याक सोडटात. आनीक एक खरी घडणी तुमकां सांगता. पूत आसा भायर आनी जाणटी अस्तोरी एकलीच जियेताली. आनी पुतान भायर तान एक मेड दवरल्या, ती बायली, आनी ती बाळी करता काम. आनी त्याच बराबर हे अस्तोरीची धूव आसली, ती जाणटी. पूण ह्या धुवेच्या भुरग्यांनी चिंतलें, पळयात आमची शेमाई पिरायेन जाणटी जाल्या आनी ती एकलीच रावता. आनी आपले मांयक सांगलें, आमी कित्याक आमचे शेमाईक आपणाशी हांगासर हाडिना, ती एकलीच रावता, आमी सगळीं आसात हांगासर. आनी हे अस्तोरी आमच्या भुरग्यांच्या नातरांचें आयकलें आनी तिका आपणागेर हाडली. आनी आतां 4 वर्सां सुमार जालीं. पूत आसा भायर, सगळो तिडकेन बोल्लो, मांयक कित्याक वयल्या तुमी? आतां घर कोण राखतलो, घर कोण सांबाळटलो? पूण ताका आपणाचे मांयचें कांयच पडूंक ना. आतां हीच अस्तोरी जी थंयसर मरणाक पावल्ली, तिका आतां 98 वर्सां भरल्यांत आनी भोंवता चलता. हांवें काशा पळयल्या. तूं थंयच मरण वचपाची. आयज वाचपांत जीं भुरगीं असल्या आपणाच्या आवय बापायंक सांबाळटात, तांचो बरो परमस करतात, त्या गोराब्याचेर आशिर्वाद. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी मागुया हीं जीं आमचीं पुर्वजां जाणटीं जावं शेपाई शेमाई आमकां इतल्या मोगान लेखल्यांत, तांचे वरवीं आमकां बाबार्थाचें देणें फावो जालां. ह्या गोराब्यांत तांचे वरवीं आमी मोग अणभवला, जाल्यार जायतीं जाण आतां तीं जाणटीं जातकच तांकां भायरायतात कित्याक? मानियामोन तागनेल आपणाच्या जिवितांत आमकां उडास करता. तो एका पवित्र गोराब्यांत जल्मलो, जूंय खरेंच
जेजूचें आसणें आसलें. बापूय आवय भक्तिवंत मनशां आनी आवय बापूय वरवीं जें तो शिकलो तेंच तो करूंक जियेलो. सिमनारींत खंय एकल्याक टीबी जाल्ली आनी ताका सगळ्या एकल्यान भायर आयिल्लो सगल्यांनी. त्या काळार टीबी जावन आसली ओशेची पिडा. पाद रागनेल खंय दर दिसा कितलेच फावट ते भायर आयिल्ल्या सिमनारिस्ताक बॅट करतालो आनी ताका काळजी दितालो, ताका बॉल दितालो आनी तो खंय ते पिडेंतलो. पाद रागना वरवीं ताका पेखोवणी फावो जाली. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज आमकांच आमी करपा घोटाय मागुया. देवान आमकां आवय बापूय दिल्यात, तांचे वरवीं आमकां जल्मांत हाडल्यात, तांचे वरवीं आमकां बाबार्थाचें देणें फावो जालां. जाल्यार आतां तीं जाणटीं जाल्यांत आमचो कायदो जावन आसा. आनी पाप साहेब म्हणटा, इट इज अ नोबल एक्ट, इट इज एन ऑनर टू टेक केअर ऑफ आवर एल्डरली पेरंट्स. हेंच आमी करूंक, हेंच समाजांत हो हुस्को जाणटेल्या सोबे आमी दाखोवंक पाद्रागल्याक फुडें घालून ह्या मिसांतल्यान आमकां कृपा आनी घोटाय आनी बोड आमी मागुया. उबी रावया. आमच्या स्वर्गीच्या बापाक, आमच्या आवय बापाय शेपाय शेमाय जाणटीं आसात, तांचे वरवीं आमी बरें जायतें शिकल्या. हेंच मनान धरून आमच्यो गरजो, आमची मागणी बापाक आमी उबारुया. दर एक मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या पाप साहेब, बिस्म साहेब, पाद्री आनी धार्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या मोगान आनी आपले देखीवोन जिवितान पोरचेक तांच्या वडिलां आनी जाणट्यां सोवें तांची वागणूक आनी मोगान सेवा करूंक तांकां उत्तेजन दिवंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यां पासत तांणी जाणट्या आनी पिडेवंतां पासत बऱ्यो बऱ्यो सवलत्यो आयोजन करून आनी अदीक करून गरजेवंतांक आपलो आदार आनी सहकार दिवं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पिडेवंतांक आनी जाणट्यांक आदार दितात तांचे पासत देवान तांकां आपली मोगाची सेवा चालू दवरूंक गरज तो आदार आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या फामिली पासत तांणी आपल्या भुरग्यांच्या काळजांनी मोलादीक तत्वां घालून आनी जाणट्यांक मोगान वेगोवंक तांकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मान्यवंत आग्नेलाची देख आमी घेवंक आनी ताची पुरी शांत आनी पवित्रायेन आमी जिवंक शिंकू म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माची परिशद जाहीर केल्या. तिच्या तोयरींत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाची राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशद पवित्र आत्म्याच्या बोलान यशस्वी जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. बो दयाळ आनी मोगाळ बापा, आमच्या जिविता खातीर, आमच्या गोरेब्या खातीर
आमचे आवय बापूय आमच्या घोराब्यान जाणटे आसात तांचे पासत तुका आमी दिनवासतना तांचे वरवीं आमी तुजोच मोग अनुभवला हे सगल्यां खातीर दिनवासून ही जी आमी मागणी उबारल्यांत तेतूंच शार्ती पावय त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. Vedici unia sove, amci casa dovolta, sugani tu sorangele, Gesù tu capidoida, sugani tu sorangele, Gesù tu capidoida, utka jate mea mori, am catucea cherocta, cursa ce tuge mori, Gesù mulșa taroda, cursa ce tuge mori, Gesù mulșa taroda. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या आदरणीय बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या गावात सुवेसपूर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी करी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय पातां सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वरवर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मायेतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी स्वर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Povi, dolbarazzo, sorrisorto. Povi, dolbarazzo, sorrisorto. S'organizzo servola, dușa voivova. S'organizzo servola, dușa voivova. Usorgi, ukazoj svoj. Sorbe sporače navi, neta pokazuj. Sorbe sporače navi, neta pokazuj. Usorgi, ukazoj svoj. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस्त मरण सोसूंक पेक्षा आदी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिनपासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनबासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड परगोटुया. Somiacisu, ami udokata, anie kashite pieta. Pite mauti tu boy bovanasu, ami tuce moransu kuta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनबासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दुतां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी मागण्यांतल्यान आपणाचो बाप आमचो बाप करून दिला. हेच बापाक आमी दिनवासुया आमच्या गोरेब्या खातीर, आमच्या आवय बापूय खातीर आनी जी सगळीं आमच्या घरांत जाणटीं आसात तांचे वरवीं जायतें आमी बरें शिकलां. हें सगळें मनान धरून ह्या आमच्या बापांतल्यान देवाक आमी दिनवासुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणयेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबेशान वतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेंय परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती
आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो मोगाळ जेजू आमच्या जिवितांत मिसळ जाता. आनी होच जेजू आमकां गोठाय आनी बोड जावं आमच्या आवय बापायंक, आमच्या शेपाय शेमायंक, जी जाणटी आमच्या घरांत आसात तांकां मोगान लेखूंक गोठाय जावं. हे जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भाव भयणो, जंयसर तुमी आसा थंयसरूच तुमी रावचें. आमी तुमचे मदेगोद क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले. जी बसून आसा तांचे लागीं मागतलो आसलो उबी रावंक कुमन्यांव घेतले उपरांत तुमच्यान बसूंक येता. हे भाशेन कुमन्यांव वांटूंक सोंपें जातलें. येदे वेळार जेजू आमच्या काळजान भितर सरला. घडी बोरे जेजूक आमी येवन भोवया. ताच्या सांगाताक आमी उलोवया. इलोच वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ह्या संस्कारालें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. मोगाच्या भावा भयणो, केदो व्हडलो भावार्थ न्हय तुमचो. कितलोय पावस येवं, कितलेंय वारें येवं, आमचो भावार्थ भिजोना ना म्हूण वाऱ्यान उडना.
तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी हे पवित्र जाग्यार मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून शांती पावोवची हीच आमची मागणी. मानेवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर जे नाकांताच्या वेळार ताका आमी उलो मारता तो आमकां पावता. आयज मारिया गोम्स श्रीदांव तावन पूण रावता UK आमकां अशें कळीत करूंक लायता. हांव 9 म्हयन्याची गर्भीस आसली. म्हजी डिलिव्हरी डेट क्रॉस जाल्ली. इंग्लंडान तेन्ना कोवीड पॅन्डेमीक सुरू जाल्लें. हॉस्पिटलान वचूंक लेगून आमी भियेतालीं. म्हाका सिझेरियन करूंक पडटा म्हूण हांव चड भियेल्ली. हांवें मानेवंत आग्नेलाक उपकार मागून भावार्थान नोवेन केलें आनी ताच्या फोंडाची माती पियेली. अर्दें वर जाता म्हणल्यार म्हाका लेबर पेन सुरू जालो. रोखडेंच म्हाका हॉस्पिटलान व्हेली आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव देवाक दिनवासतां आनी बेगीच मानेवंत आग्नेलाक सांतचो मान फावो जावंक मागता. मोगाच्या भावयणो हो भावार्थ आमचे भयणीचो तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदवेदार देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोन लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागयोन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी. ओगणीत काकुतीच्या देवा, काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी तुझ्या पांयां सरशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड परकोटणी उदेशी उगोड परगोटणे उदेशी मागता मागता आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. आमेन. मोगाल भवमेनो आमी सगळीं पिडेवंत आमकां ओतम्याची मोनाची वो कुडीची पिडा आसा. जायती जाणांची पिडेंत आसात ती घडये ह्या जाग्यार नात. तांकां आमच्या मोनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दयाल आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो अचकतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता हे आमचे पिडेवंत भावा भयणाचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टान दुखांत तुजेर भवार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान ती सदांकाळ जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. तुमच्या घरांत पिडेमोत आसात, जाणटी आसात, आवय बापूय आसात, तांचो मोगान परमोस करूंक तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. रुचणारा सोडकार संसाराच्या उर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लालू तुमची पोसा altaras man padagera Borvasha kurda kurda
कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड ही आमची